आता दुसरो पांडुरंग हांव सुरवात परत तुजे वयल्यानूच करता, कारण आमचो आयचो दुसरो विशय जो आसा जाचेर म्हाका दिसता फाटले एक जनतेनी आमकां सांगलें की हाजेर आनी इल्ली चर्चा जावची आनी म्हाका दिसता आमचेंय एकमत आशिल्लें की ताजेर चर्चा जावची, ती म्हळ्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर खरेंच एक्शन जावपाक शकता काय कितें आनी तांकां एक्शन जावपी पयलीं सुद्दां 3-3 नोटीसो दिवप, पळया तूं चुकता, पळया तूं टायमार येना, पळया तूं लोकांचें कामां करता, अशें 3-3 फावटी सांगप हें डायल्युशन काय कितें. आनी काल म्हाका दिसता तुमी तुमच्या पेपरां भितर काय बरेच रंगी बिरंगी फोटो छापल्यात, त्या फोटोवा विशीं पांडुरंग आमकां सांगचें, जनतेक सांगचें आनी सगळे मुखार वचचें. म्हाका दिसता सरकारी कर्मचारी संघटनेन जी ताज्या उपरांत जी मागणी केली की तांकां त्यांचे आयकपाची संदी दिवची म्हणून, सो त्या खातीर ही 3 मेमो दिल्या उपरांत घरा हाडपाची सिस्टम जी आसा ह्यो एफिशियन्सी आसा काय ना त्या मनशाची, तो फिजिकली फिट आसा काय ना, तो हे काम करूं शकता काय ना, ह्यो गजाली पळोवच्यो आनी 3 नोटीसी उपरांत ताका हें करचो अशें एक डिमांड आसा. पूण म्हाका दिसता की सरकारी कर्मचारी जे आसात ते खरेच कुशल आसा, द स्कील बेस्ड आहात ते म्हणजे कार्यकुशल आहात काय ना हे चॅक करपाची म्हणजे गरज आसा. आनी त्या खातीर वर्साक जशें पुलिसेन आनी फॉरेस्टान जशी भरती जातना ट्रेनिंग तांकां दितात, तांचे फुडें फुडें हे आसतात ट्रेनिंग सेशन आसतात, तशें म्हाका सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्याक हांव एकूच अशें म्हणन की भरती करतना ह्या लोकांक सिलेक्शन तुमी जेन्ना करता भरती करतना एक 3 ते 4 म्हयन्याचो पिरियड असो आसपाक जाय जेतून ताका तूं कसल्या कामाक घालता तशें एक ट्रेनिंग तांकां दिवपाची सिस्टम आसपाक जाय. आनी हें सरकारान करचें पडटलें, कारण तुवें MTS नांवाची पदां भरता जी पयलीं पिवन बी आशिल्ली, ऑफिस बॉय बी आशिल्ली, ती आतां MTS म्हणून भरता तूं. MTS म्हळ्यार कितें जाल्यार मल्टी टास्किंग स्टाफ. मल्टी टास्किंग म्हळ्यार बहुउद्देशीय, वेगवेगळी कामां ताका येवपाक जाय. सो वेगवेगळी कामां ह्या भुरग्यांक जमता काय कितें हें चॅक करतलो कोण? कोणच चॅक करना. एग्जाम दिली, परीक्षा रिजल्ट लायलो, आपणाक जाय तसो रिजल्ट लायलो आनी भरती केली. सो हांव अशें म्हणटा की मॅरिटाचेर गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आनी मॅरिटाचेर करतना खंयच्याय गव्हर्मेंट सर्वंटाक पयलीं 3 ते 4 म्हयने किंवा 6 म्हयन्याची एक ट्रेनिंग तांकां सेशन आसपाक जाय आनी तें केल्या उपरांत ताका ताचें काम समजून गव्हर्मेंट सर्विसीन ताका हाडपाक जाय. सो म्हाका दिसता हें जर केलें जाल्यार ही सक्तीची निवृत्ती 3 वॉर्निंग दिवपाची सिस्टम जी आसा पळय गरज म्हणजे वेळ येयल्या पळय ती वेळ सरकाराचेर येवची ना. तुमी एक बरें काल स्टोरी केल्या आनी ती स्टोरी म्हाका मुद्दम म्हाका नमूद करची दिसता एकाच कारणाक इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टिंग स्टोरी. म्हाकाय काल सकाळीं उठून वाचतना हास्ये कारडची तें कळना, तुमकां हास्ये कारडचें हें दिसता तें तुमी ठरयात. स्टोरी अशी आहा की राज्यातील 63,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तब्बल 9,736 म्हणजे 9,736 कपल्स. ती कपल्स जेन्ना तूं म्हणटा ही 9,000 कपल काय 9,700 प्लस 9,700? हय, जवळ जवळ ती एक जवळ जवळ 19,000 क्रॉस लोक जे आसात म्हणजे कपल्स म्हणजे डबल झाले ना. ते सकाळ फुडें घरा कडेन एकाच मोटरसायकलीर बसून येतात, सांजे एकाच मोटरसायकलीर बसून घरा वतात आनी जवळ जवळ 19,000 लोक जे आसात 63,000तले म्हणजे जवळ 31%, 31% लोक जे आसा गव्हर्मेंट सर्विसीन आमच्या गोंयांतले ते कपल्स आसात म्हणजे घो बायलां. त्याच्या भायर कपल्स म्हणटा स्पष्ट कर. घो बायलां हांवें सारकें स्पष्ट केलें, एकाच मोटरसायकलीर बसून येतात, एकाच मोटरसायकलीर बसून वतात, नाते संबंध स्पश्ट कर. कपल म्हणटा दोगांयकी जर धरली जाल्यार ती जाली 19,000 म्हणजे 31% लोक हेच आसा घो बायलाच आसात सरकारी सेवेन. आनी हो खूब म्हणजे सामको हेजो आंकडो आसा. त्या भायर बापूय, चेडो, आवय, सून, देर, चली अशे जे रिलेशन्स आसात ते हेतून ना इन्क्लूड. हेतून फक्त सरकारान सर्वे केला, फक्त घो बायलां सोदली. ह्या सरकारान जो सर्वे केला तातूंत फक्त घो बायलां सोदून काडलेले आसात आनी त्या घो बायलाची जी तूं कसं म्हणटा 9,776 जोडपी म्हणटकूच 19,000 क्रॉस केले तरी ते लोक जातात जे एकूण सरकारी ह्याच्या एकूण सरकारी आंकडो जो आहा 63,000 तातूंतले 31% हे लोक आसात आनी हेंच्या पगाराचेर सुद्धा ऑब्वियसली ते आपल्या मेरिटार येयले आसतली पूण हेंच्या भयंकर आशावादी दिसता म्हाका. हेंच्या पगाराचेर सुद्धा वर्साक 2,000 कोटी रुपया खर्च येता. दिस इज अ व्हेरी इंट्रस्टिंग फिगर हे सरकारान काडल्या सोदून. तर त्या खातीर हांव म्हणटा की हे घो बायलां फॅमिली हातून नोकऱ्यो दिवपाची भांगडी पडनाका, ते मेरिटाचेर जावचे. हाव रोमॅन्टिक. Joel, what do you think about this number? These are very interesting. Do you see that this is very romantic of Goa government to do this, or we need to have a very serious look at this? These are very interesting numbers which Pandu has. You chose the word interesting. Very interesting. You know why interesting? I'll tell you, Pramod, is because it exposes the complete picture of our recruitment. Yeah. It is so flawed in a sense, like
this has become like a family raj and getting फॅमिली राज इन गव्हर्नमेंट in government service, ऑफिसेस. in government service, and it clearly shows that there is a complete bias or there is a complete mismanagement in this recruitment. How can this happen? Now government coming back to government trying to take action and all of that. तीन हे करता ते जातले काय? Is the government trying to target a few sections of people who are indisciplined, or maybe if that is the case, then we have to start right from the scratch. All the 66,000 people who are in government employment has to come under this scrutiny. There has to be a system in place. आता लास्ट टाइम आमी उलयल्ले पळय की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसता, तेतून मागीर फेवर्स आसता, कोटाज आसता, दॅट मिनिस्टर्स आर युजींग देअर कोटाज फॉर जॉब्स. वाय आर ऑल जॉब्स नॉट गोईंग थ्रू स्टाफ सिलेक्शन bypass करून लास्ट टाइम देर वॉज दिस थिंग मेकॅनिझम. इलेक्शन आयले की स्टाफ सिलेक्शन बायपास जाता, मागीर ते एमएलए सिलेक्शन जाता, एमएलए सिलेक्शन मागीर परत स्टाफ सिलेक्शन जाता. हे कशें कित्याक करता? किशोर, आम्ही लाडली लक्ष्मी बी आयकल्ली, आम्ही आता लाडली कपल्स पळयली, आणि ती लाडली कपल्स म्हणून कपलार हात मारपाची परिस्थिती. एटलिस्ट पांडुरंग सांगती जे स्टॅटिस्टिक्स आयकली, कपलार हात मारून कितें जातलें काय ना म्हाका खबर ना. तुजी भावना कितें ह्या लाडल्या कपल्सांचे बद्दल? भावना पयल्या सुवातेर आय कॉंग्रॅच्युलेट पांडुरंग गांवकर फॉर एक्सलंट स्टोरी ऑन गोवन वार्ता इन दीस रिगार्डिंग. हो विषय प्रमोद आसा पळय, हो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसा. हांव तेचेर खूब अभ्यास करता आनी खूब हेच्या पयलीं अभ्यास केला. तुका सुरवात करता जेन्ना सार्दीन चीफ मिनिस्टर आसलो, सपोर्टेड बाय BJP, तेन्ना सार्दिनान एक डिसिजन घेवपाचो प्रयत्न केल्लो की जे कपल्स आसात गव्हर्मेंट सर्विसान तातूंत एकट्याक घरा धाडपाचो म्हणून. पूण तो प्रत्यक्षान येवंक ना. म्हाका अजूनय सार्दीन घर गेलो. हय, सार्दीन घरा गेलो. म्हाका अजूनय उगडास आसा त्या वेळार नवप्रभाचे संपादक सुरेश वाळवे आणि एक बरो अग्रलेख बरयल्लो, सरकारी जोडप्यातील एकाला घरी पाठवणार म्हणून. आता विषय कसो आहा की 31% जे सांगले पांडुरंगान कपल्स आसात, ही कपल्स पयलीं नसलीं. जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वीस लागली तेन्ना कपल जुळोवपाचें इतलें काम स्पिडीन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी चलता. आयज जर तूं पळयशीत, एक गव्हर्मेंट समजा न्हवरो आसत किंवा चलो आसत किंवा चली आसत, तांकां गव्हर्मेंट सर्वंटूच घेवं ना जाल्यार बायल जाय. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ना दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आय हॅव स्टडीड इट. तू जर इन्व्हेस्टिगेट आनीक जर डेप्थान वयतलो, इन्व्हेस्टिगेट मागीर आय एम जस्ट इंटरेस्टेड नाव जॉयल्स वर्ड. ही म्हाका एक गजाल सांग, ही कपल्स 31% आसा आनी ऑन ट्रॅक आतां आनीक फुडें आनीक वाडपाची आसा. 31% आसात तांचे गव्हर्मेंट ऑफिसाकच जुळ्ळे. येस. सो गव्हर्मेंट ऑफिसाक आमी सो आमची गव्हर्मेंट ऑफिसाक मॅरेज ब्युरो म्हणजे चडश्यो कितें म्हणटा शुभमंगल बरें जावचें ना, बरें जावचें ना, खरें जावचें ना, एक मिनिट, बरें जावचें ना का खरें जावचें ना. खरें ना, कित्याक खबर आसा, म्हणजे थोड्यांच्या आवय बापायकूय दिसता की आपली चली गव्हर्मेंट आसा जाल्यार गोंय गव्हर्मेंट मेळपाक जाय. कोणाक दिसता की आपलो चलो गव्हर्मेंट जाल्यार सुनूय आपणाक गव्हर्मेंट मेळपाक जाय. सो ही मागीर जी जुळवाजुळवी आहा ती मागीरूच जाता. पूण काय ऑफिसांनी ऑफकोर्स म्हणजे आतां म्हजो एक्चुअली हांवें रेज करपाक जाय तरी बरें आमच्या बायलांच्या आवय बापायक काय जाग्यार असो एक विशय येता जो काल जेन्ना स्टोरी आयल्या उपरांत डिस्कस जावपाक लागलो, काय अनेकांनी मेसेज घातलो की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आसा. म्हणजे समज बायल वयर आसा ऑफिसर आनी घो त्या डिपार्टमेंटान जर आसात, किंवा घो वयल्या हितून आसा पोस्टर आनी बायल त्या डिपार्टमेंटान आसा, जाल्यार हातून हे लोक न्याय दिवं शकता काय प्रशासनाक, ऍडमिनिस्ट्रेशनाक? सांगपाचें तात्पर्य हें की हो विशय जो आसा तो एक सिरियस विशय. म्हणजे आयज गोंयान लग्नां जुळप हो सगळ्यात व्हडलो कठीण विशय जाल्लो आसा. कारण गव्हर्मेंट सर्वीस होच मेन क्रायटेरिया. जशी प्रत्येक अनएम्प्लॉयडाक दिसता की आपल्याक गव्हर्मेंट सर्विसूच जाय, तशें मॅरेजेच्या वेळार प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक घोव ना जाल्यार बायल गव्हर्मेंटूच मेळपाक जाय. आनी अशें जाल्ल्या कारणान हो जो 31%ची जी रेंज आसा ती आतां हळूहळू 50%चेर पावपाची शक्यता आहा. सो ह्या अनुशंगान जशें आतां म्युनिसिपालिटी जाय म्हणून ऑर्डिनन्स काढलो गव्हर्मेंटान, पूण ह्या विशयाचेर आतां अभ्यास करचो पडटलो. म्हणजे सगळोच गव्हर्मेंट सर्वीस जर अशी कपलांनी जर जुळोवपाक लागली जाल्यार बाकीच्यांनी करपाचें कितें? कपल. सो ह्या विशयाचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो आसा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिपार्टमेंटान ह्या विशयाचेर एक वेगळ्या पद्दतीन कितें तरी अभ्यास करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका एक गजाल दिसता, आनी परत हांव फायनल रावंड स्टार्ट करता पांडुरंगा कडच्यान. तुवें आनी एक स्टोरी केल्ली पयर की दर 25 गोंयकारां फाटल्यान एक मनीस सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी आसा म्हणून, बरोबर?
सो एक गोंयकाराक 25 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी, म्हळ्यार एक सरकारी कर्मचाऱ्याक ऑन एन एवरेज फक्त 25 गोंयकारांची कामां हाताळची पडटा. आनी ते 25 गोंयकारांची कामां सुद्दां एकदम केन्नाच आसनात. एकदम 25 जाण सरकारी ऑफिसां पावले अशें केन्नाच जायना. मागीर आमची कामां जायना कित्याक पांडुरंग? बेस्ट पॉयंट तुवें काडला. Genuine म्हणून हांवें म्हटलं की हे स्कील बेस्ड लोक आसा काय ना हे कोण चेक करतलो केन्ना स्किलाचो प्रश्न काय काम करपाच्या इच्छेचो प्रश्न? काम करपाच्या इच्छेचो प्रश्न. आणि हे जे राजकारणाने भरून दवरल्या, खोगीर भरती करून दवरल्या, आपणाक जाय ते लोक भरलेले आसा, ताच्या खातीर आज हे सगळे मॅच जाल्ले आसा. म्हणजे आमचे कडेन स्कील बेस्ड लोक आसा काय ना हेजे इव्हॅल्युएशन जावपाची अत्यंत गरज आसा. आणि गोंयकारांची कामां फुडल्या समारा यो, फुडल्या आठवड्यान यो, हे जे सांगतात आमकां ऑफिसांनी गेल्या उपरांत हे बंद जावपाक जाय. खरें म्हटल्यार 63,000 स्टाफ. हांव जर सरकारी ऑफिसांत गेलो आनी जर म्हाका कोणें सांगलें फुडल्या सोमारा यो म्हणून, हांव सांगतलो उरिल्ले 24 जाण दाखय म्हूण. म्हाका जर तूं फुडल्या सोमारा यो म्हणटा, तूं उरिल्ली 24 जाणां खातीर बिजी आसपा जाय. हांव एक गोंयकार आनी 24 जाण गोंयकार उरले, ताचो भार तुजेर आसा. तातूंतलो जर 24 एकटोय म्हाका जर दिसना जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी सांगपा जाय आतांच कर म्हणून काम आपल्यालें. कारण एक गोंयकारा एक सरकारी कर्मचाऱ्याक फक्त 25 गोंयकारांचे पडून गेला. सो फाल्यां जर तुमी जर सरकारी ऑफिसां भितर गेले आनी कोणें जर तुमकां सांगलें फुडली सोमारा यो म्हणून, ताका बिंदास विचारात उरिल्ली 24 दाखय म्हूण. ते लायनी उबी रावपाक न्हय. हां, उरिल्ली 24 जाणां आहा ते तुका सांगतलो पण प्रमोद की तो ना तेगेले 25 तेगेले 25 कितले जाले 75. तेही तरी उबी राविल्ली दिसपाक न्ही थंय. हां, तांकां उबो खंयच्यान करतलो? दोग जाण आपणाचे कलिग्स ना म्हणून आपल्याचेर सामको आनीक 75 जाणांचो भार पडला. आय नेवर थॉट ऑफ दिस. यू ऑलरेडी गेटिंग द हँग ऑफ द माइंडसेट. सो फायनल किशोर परफेक्ट प्रमोद की 25 मनशां फाटल्यान जर एक गव्हर्नमेंट सर्वंट जाल्यार गोंयकाराची खंयचीच कामां खरी म्हणजे पेंडींग उरपाक जायना. पूण जशें पांडुरंगान सांगलें की जी नोकर भरती ज्या पद्दतीन जाता, हांव एक तुका एग्जांपल सांगता. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमाचो तो एक भाग. आतां सध्या जी रिक्रुटमेंट फाटी जाल्ली ती ऑलरेडी कोर्टान पावल्ली आसा. 2 दिसां पयलीं म्हाका एक अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आतां कोर्टान जेन्ना त्या सगळ्या प्रकरणाचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां आनी जी भरती जाल्या ती फेवरेटिजमान जाल्या. हें जावपाक जे रिटर्न पेपर्स आसात म्हणजे एग्जाम जे जाल्या रिटर्न एग्जाम्स ते मॅनिपुलेट जाला. ते आनी कोणाक सांगपाची गरजूच ना. दॅट इज नॉट अ सिक्रेट एट ऑल. आतां ते मॅनिपुलेशन केलां म्हणून जेन्ना ते पेपरार दिसता तेन्ना 2 दिसां पयलीं म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका डिपार्टमेंटान सिलेक्ट जाल्ल्या मनशांक सिक्रेटली आपोवन त्यांच्या कडल्यान फ्रेश पेपर बरोवन घेतल्या. आणि ते सुद्धा कशें की तुका 98 पडल्या त्यामुळे तू 98च मार्क्स पडटले तसो बरोवप, 2 मार्क तू रॉंग करप. इतले प्रकार हो ह्या प्रशासनान चल्ला. अशे जर प्रकार चल्ले गेल्यार आमी उलोवन कितें उपयोग आसा? अशी जर टिचर आमकां मेळिल्लें हांव रॉकेट सायंटिस्ट जाता. हांव इतल्याचेर थांबता पांडुरंग. वेळ सारको सोंपला. बट गंभीर विशय आसा. स्टॅटिस्टिक्स खूब भयानक आसा आनी इतली भयानक आसा की बाकीच्यो कोणाचे हात वयर काडप आनी कोणाचें तोंड बंद दवरप हाचे परस म्हाका जर दिसता की सरकारान जर स्वताच्याच भितर जर मातशें गांभिर्यान पळयलें, स्वताच्याच कचेऱ्यांनी जर मातशें सिरियसनेसान पळयलें जाल्यार ऑर्डिनन्स काडनासतना सुद्दां गोंयकारांची खुबशीं कामां जावपाक शकतात. ती तुमी करतले इतलीच सारकी माफक अपेक्षा दवरता आनी थांबता.